येवकार तुमकां आमच्या चॅनलाचे गोवन फ्रेंड्स फॉर एवर. चल स्टार्ट करूया व्लॉग न्हू. मोगाळ भाव भयणी सगळीं कशी आहाय तुमी? बरें आहाय न्हू? पयलीं ते सगल्यांक तुमकां आमगे यूट्यूब सबस्क्रायबरांक हॅप्पी न्यू इयर 2025. आनी सदांच तुमगे घरांत नवे वर्साक बोर जावं आनी बोर करपाक देवान तुमचे आशिर्वाद घायल्या पुरो म्हूण मागता. सो फ्रेंड्स, आयज न्यू इयरा विडियो घालपा सारको बिजी, चड बिजी आहलो हांव. पूण तरी आसतना नव्या वर्साक कितें स्टार्ट करता जाल्यार न्यू स्टार्ट करपा जाल्यार घालूं पडटा न्हू व्लॉग. सो नव्या वर्साचो फर्स्ट व्लॉग हो तुमकां म्हगेलो 2025. सो आयज आमकां तुम क्रिसमस केलो, न्यू इयर केलो आनी आमकां हें करपा मेळना. कितू दूख भोगोता न्हू. मेळना आमकां खरें, कित्याक आमी शेफ म्हळ्यार आमकां कास्तीक पडटा, कित्याक आमकां ड्युटी वचूं पडटा. न्यू इयरा सारकें बिजी, आयज सारकें चड बिजी आहलें. सकाळीं बुफे आहलो आनी हांव गेल्लो 5 उठून गेल्लो सकाळीं पातेलाचेर. सो न्यू इयर आमगे थिंगा जाता, आमगे रेस्टॉरंटाकूय जाता आनी कितें करया. सो फ्रेंड्स, हितू व्हडलें आसना, एक स्नॅक्स पार्टी आहली आनी आयज सगळे ट्युरिस्ट, म्युजियम आखे ट्युरिस्ट सगळे लंचा सारके बिजी. सो फ्रेंड्स, अशें जायत आमकां त्रास पडटाय, पूण तुमी तुमगे न्यू इयर बोर भाशेन मनोयाय गोंयांत. हांव सदां मिस करता आमगे फ्रेंड्सां, आमगे फॅमिली आनी फॅमिली फुडें आहलें आम क्रिसमस न्यू इयर कितें कोतालें खुशाल काय भोगता न्हू. सो फ्रेंड्स, जायत कारणां लागून येवपा मेळना. कळटा काय? एक्चुली नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी येवपा मेळना वेकेशना. थोड्यांक मेळटा, थोड्या लकी. आनी फ्रेंड्स, अशें करून हांव व्लॉग घातलो मुखार आनी तुमी चोयतली म्हणून हांव अशें रावतां. आनी सांगपा म्हळ्यार कितें जालें जाणा तूं, एक पॉयंट घालपा लागलो, 2-3 पॉयंट दिता. फ्रेंड्स, आतां आमी 2024 जायत जाणां खबरो केल्यो, जायत जाणांगे वायट चिंतिल्लें आनी क्रिसमसाक कोणागे गोठ मोळे, गोठ पासून मोळे. हांवें जायते विडियो चोयले आनी अशें करून जाता आनी लोकांगे नसाय जाता. तेणें कितें केलें जाल्यार आपणागे तेंगे बरें जालें जाल्यार तेंगे पाड घालपाक, सोरपीन तेंगे पेडे घालपाक हें पयलीं मोतीन जाता. 2024 केलें ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं. तें आतां हें 2025 कोणाकय बरो मनीस जावय. मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? कित्याक न्यूजाचेर पासून चयलें आनी रियल लायफान म्हणचें जाण तूं आसा तें आनी सांगना तुका. आमगे थिंगा कितें घडलें आमगे घरा कडेन तें आनी सांगना, कित्याक लोक म्हणटा मागीर हांव व्लॉगाचेर सांगत म्हूण. समझ रहे हो? सो सांगपा पडटा अशें करून, कित्याक कोत्ता जाल्यार न्हू तें तेशें करून सांगूंक पडटा. कित्याक दुसरे पाटी तो करपाना. केलें जाल्यार पासून तेका देव चयतलो आनी कितें पेडे केलें जाल्यार तेकाय मेळटलें देवा फुडें. आनी अशें करून मागता दुसऱ्यांगे पाड घालपाक केन्ना वचनाकाय. कित्याक तूं तुमी ह्या संवसारान आसता न्हू, तुम तें हिंगा बघून वचूंक पडटलें. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. सो फ्रेंड्स, सदां मोगान राय, मोगान भोंवय. हांव सदां ब्लॉगाचेर सांगता. तुमी सदां कितें वायट दिसत जाल्यार म्हाका सांगाय, कमेंट्स कराय. आनी तो एक पॉयंट आहलो म्हगेलो. आनी पयर एक कोणाय गोठ हें जालो, तें नाटकां तेंगे गोठ हें केलें. सो अशें कोणाकय, कित्याक आमी सगळे हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान सगळे एक. आमी तेंगे फंक्शन आहलें आमी तेंगे फंक्शन वयताय, एकमुखागेर वयताय आनी बरे भाशेन सेलिब्रेट करताय. तशें करून हें नवें वर्स तुमी सगळ्यांनी बरे भाशेन केलें आनी देवान तुमकां सदां ह्या वर्साक बरी देण्यांनी भरूं आनी देवान बेसांव घायल्या पुरो म्हणून मागता. आनी हिंगासून ब्लॉग काबार कोता. सगल्यांक काळजासान देव बरें करूं म्हणटा म्हगे सबस्क्रायबरांक. आनी कोणागे नांव बी गेलें ना जाल्यार रागा जायना काय. म्हगे सगळे गोवन फ्रेंड्स फॉर एवर मेंबर आहाय थंय, तांकां सगल्यांक काळजाची कोला एक सांग हॅप्पी न्यू इयर आनी मोग आसूं सदांच. आनी हो ल्हानसो विडियो हांवें आज आमगे बिजी आहलो तो विडियो काडलेलो म्हगे फ्रेंडान. तो म्हाका कसो मेळना, किचनान चड बिजी आहलो. सो ल्हानसो विडियो काडला, बुफे काडला. तितू व्हडलो बुफे न्हू, नॉर्मल बुफे. तो विडियो चोय आनी थिंगासून विडियो काबार करतलो. मोग आसूं. फाल्यां मेळया. बाय बाय.
न्यू ईयर.